भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आयज आमी कोंकणीचो एक नवो पाठ शिकतले। आतां ताच्या पयलीं म्हाका सांगात, तुमगेर जेन्ना तुमचो इश्ट येता तेन्ना तुमी ताचें स्वागत कशें करतात? ताका ताची सोय कशी करतात? ताका उठ बस कशें करतात आनी तुमी कितले खोशयेन आसतात? तशेंच आमी हो पाठ शिकतलीं। ह्या पाठांतूय त्या भुरग्यांचो इश्ट तांच्या घरान आयला आनी तीं खूब खूश आसात, कारण तांचो इश्ट पयलींच फावट तांच्या घरान येयला। तर ह्या पाठाचें नांव जावन आसा इप्पन। आतां ह्या पाठांतलें चित्र पळयात। ह्या पाठांत एक चलो आनी एक चली उबी आसा आनी एक चलो सोफाचेर बसलेलो आसा। आतां हो चलो जो सोफाचेर बसलेलो आसा ताचें नांव आसा इप्पन। कितें आसा ताचें नांव? इप्पन। आनी हो चलो आनी ती चली दोगांय कितें करता? ते इप्पनाचें स्वागत करता, ताका पिवपाक च्या दिता। जशें तुमच्या घरा सोयरे येता तेन्ना तुमी कितें करतात? ताका च्या वा पिवपाक थंड ताका ज्यूस दितात न्ही, तशेंच ही भुरगीं त्या चल्याक तांच्या इश्टाक कितें दिता? पिवपाक च्या दिता। आनी ती कशी च्या दिता? कपान च्या दिता। आतां तो येयल्या उपरांत पयलीं ताका ती सोफाचेर बसयतात, मागीर ती कितें करतात? ताका च्या हाडून दितात। आतां च्या कशी आसता? गरम आसता, ऊन आसता आनी ते कप ताका धर म्हणून सांगता च्यावेचें, आनी कितें सांगता? च्या गरम गरम आसा ते। आतां पळय, च्या पिल्या उपरांत कितें करता? कप दवरता, आमी मेजार वा सकयल ते कप दवरता, ताका कप दवर म्हणून सांगता आनी कितें सांगता? घर। आतां तुमगेर जेन्ना तुमचो इश्ट वा तुमची सोयऱ्यां पयले खेप तुमगेर येता तेन्ना तुमी कितें करतात? तुमचें घर तांकां दाखयतात, तुमचें घर पळय म्हणून सांगतात। तुमचें किचन वा तुमचो स्टडी रूम, तुमचें हॉल सारकें पळया सांगता, तुमचें गार्डन पळया म्हणून सांगता। तशींच हीं भुरगीं ताका घर पळय अशें सांगतात। आतां ह्या पाठांत येयल्ल्या अक्षरांचो अर्थ आमी जाणून घेवया। आतां ह्या चित्रांत पळयात, कप आसा, बशी आनी कप आसा च्या पिवपाचें। आतां बस, हे दोगूय भुरगे बसलेले आसात, कदेलीचेर बसलेले आसात। कप धर, आतां ही कप त्या दुसऱ्या मनशाक दिता। गरम गरम, पळयात ह्या च्यावेंतल्यान धुंवर भायर सरता, म्हळ्यार ही च्या गरम आसा। पाठ 7वो। इ प न इप्पन। इ प न इप्पन। ब स बस। क प कप। ध र धर। ग र म गरम। ग र म गरम। द व र दवर। क प कप। द व र दवर। घ र घर। प ळ य पळय। इ प न इप्पन। ब स बस। क प कप। ग र म गरम। द व र दवर। द इ क। आतां परत एकदा वाचूया। पाठ 7वो। इप्पन। इप्पन बस। कप धर। गरम गरम। दवर कप दवर। घर पळय। इप्पन बस कप गरम दवर। द इ क। आता हो पाठ तुम्ही वाचा। धन्यवाद।